जस्ट इमॅजिन. ब्रेका उपरांत तुमचे स्वागत. अशी इन्फॉर्मेशन न्यूजान आयकल्या की अंडर रायट टू इन्फॉर्मेशन लास्ट 5 वर्सांत 11,000 एप्लिकेशनां आयल्या खंय. तातूंतली 95% म्हणजे 95% एप्लिकेशनां क्लियर केल्या. 250 सुमार कितें पब्लीक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स आसा. 11,000 एप्लिकेशनां. माय गॉड, कसलो लोड आसतलो न्ही कामाचो. हांव पब्लीक इन्फॉर्मेशन ऑफिसरांक सांगपाक सोदता की हे मनीस आयरिश रॉड्रिगीस, सुदीप तामणकर, काशीनाथ शेटये, दुर्गादास कामत, सुनील कौठणकर, ट्रजानो डिमेलो, यतीश नायक, विजय सरदेसाय, रोहन खवटे, अलेक्स रेजिनाल्ड हेंच्या खातीर तुमचें काम वाडलां. हेंच्या खातीर तुमकां लीव मेळना. आयतारचे कामाक येवचें पडटा. बेगीन घरा वचपाक मेळना. हे ते मनीस गौर से देखो, हेच ते जे येयल्ले दिसा RTI एप्लिकेशनां घालीत आसतात आनी तुमचें काम वाडयता. हे सगळे जाण फक्त आपल्या कामान धंद्यान लक्ष घालीत न्ही, और भायर खंय तरी वचून कायमचे सेटल जायत जाल्यार तुमकां सांगता RTI एप्लिकेशनां 11,000 वयल्यान 11चेर पावोंक शकता. गव्हर्मेंट प्लीज नोट दीज पीपल. अलेक्स बाब, तुवें RTI फायल करपाक जायना म्हणून गव्हर्मेंट SIC अपॉइंट करिना मरे. कितें चल्लां? I don't know how much the BJP will try to stop. सामकें. गव्हर्मेंट वॉज प्लेइंग कौन बनेगा करोडपती वन डे. That they should leave all the questions to the opposition. तुमचा करोड करपाचो टायम गेलो रे. कित्याक आतां तुमी रिवर्स करोडपती खेळटा. स्टार्ट आन्सरिंग क्वेश्चन्स आफ्टर मेकिंग क्रोड्स. पण स्टार्टिंग म्हणजे 2012 आणि 2013 ह्या सालान गव्हर्मेंटाक कशें करोडपती खेळप ते कळत नासलें खबर आहा. सो आज ते जाणाय. अरे जाणाय म्हणजे लज मरे. जर 3-3.5 वर्सां उपरांत सरकाराक करोडपती खेळपाक येना जाल्यार कितें जालें रे. विजय, चर्चिल आलेमॉक बेल And this can be done. रियली? वय तेका पासून वय हांवें न्हू बाहुबली पळयलो, दृश्यम सुद्दां पळयलो, मागीर तो मांजी म्हणून पिक्चर येयला पळय तो पळयलो विशांतान मडगांवां, आनी हिरो म्हणून एक नवो पिक्चर येयला तेंय पळयलो हांवें. अरे पण कशें कितें अजून रिलीजूच जावंक ना मरे तो, आनी तूं पळयलो म्हणटा कसली बंडालां. जस्ट इमॅजिन. हे जगाक सद्या व्हडलो प्रश्न पडला. कटप्पान बाहुबली कित्याक मारलो म्हाका तो प्रश्न पडोंक ना. म्हाका खबर आहा न्हू, म्हाका उत्तर खबर आहा. हांव कित्याक सांगू. मागीर पार्ट 2 बाहुबली कोण पळयतलो. हांव तसलो. म्हाका प्रश्न व्हडलो पडला पळय तो म्हणजे रेवेची मायनिंग गोंयांत चालू आसा काय बंद आसा. आनी बेश्टो असो काय चालू बंद आसा काय बंद चालू आसा. अरे सारकें कन्फ्युजन जालें रे बाबा, भयंकर. ती कटप्पान बाहुबली कित्याक मारलो तें म्हाका खबर आहा. एक गांधीजीचे टॅलिस्मॅन्स म्हणून आसता पळय न्ही, ते म्हाका सदांच आवडटाले. अशे दोळे उघडणारे, जिवनाचे सत्य सांगणारे अशे गांधीजीचे टॅलिस्मॅन्स. आतांच्या युगांत भुरग्यांक गांधीजी म्हणजे कोण ते पयलीं सांगचें पडटलें डिटेल. विकिपिडियान बी वचून सोदतले काय खबर ना. गांधीजी म्हटल्यार ते जाणा राहुल गांधीजी म्हणटात. सो गांधीजी जर आयज हयात आसलेले जाल्यार म्हाका दिसता अशें कितें तरी सांगतले आसले. केन्नाय आयुश्यान जर दिसलें की आपूण गरीब और असहाय, दुख्खी, लाचार आसा जाल्यार आपल्या पेक्षा सकयल्या मनशाक पळय आनी तुका कळटलें की तूं कितलो सुखी मनीस आसा तो. तशेंच तुका दिसता की तुज्या रुमाचें, तुज्या फ्लॅटाचें, तुज्या घराचें भाडें चड आसा. वर्साक 1 लाख वर भाड्याचेरच वता म्हणून जर तूं दुख्खी जाला जाल्यार पिशा सरकाराक पळय. चडशीं सरकारी ऑफिसां भाड्याचेर आसा आनी सरकार वट्ट 11 कोटी वर्साक भाडें फारीक करता. भाड्याचेरूच 11 कोटी ओगडायता. आतां कोणाचें दुख्ख मोठें, कोणाची विवंचना मोठी आसा. विचार कर. बेश्टोच घर मालकाक त्रास दिवं नाका. जस्ट इमॅजिन. अरे अलेक्स रेजिनाल्ड एकदां कसली भुरग्यापणां करतना म्हणजे सांगता तुका. अरे आमचो बाबू सुद्दां बरो आतां पळयात तुमकां दाखयता कितें भुरग्यापणां ही. पळय असले करता म्हणून सभापती आर्लेकर मागीर तापता तेंचेर.
अरे सायडीक आतां शांताराम नायक सारको एक वडीलधारी वयस्क जाणटेलो मनीस आसा, तेणें तरी सांगपाक जाय न्हू रेजिनाल्डाक, पळय रेजिनाल्ड अशें करप न्हू, समयी हालोवंक जायना, थंयच दिवो लावपाक जाय. समयी म्हणटा पळय ती अशी पेटोवप. रेजिनाल्ड, समयी प्रज्वलन अशें करप आसता, याद दवर, कळ्ळें मरे. सारकें पळोवन घेवपाक जाय, सारकें शिकून घेवपाक जाय. कित्याक सांग, तुका फुडें खूब दिवे लावपाचे आसा. हां, तुजें जालें तर आतां. हे आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचेर खूब फावटी जुमले इस्तेमाल करता म्हणून आरोप जाता. मैंने पदेर भैया से कहा, भैया 10 रुपये में 5 पाव दोगे? पदेर भैया ने कहा 10 रुपये में सिर्फ 3 पाव आएंगे. मैं आपसे पूछता हूं मित्रों, क्या 10 रुपये में 5 पाव मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए, और मिलेंगे. जब हमारी सरकार आएगी तब हम 5-10 रुपये में 8 पाव देंगे मित्रों. असले जुमले केन्ना केन्ना. आता आमच्या गोंयान जुमलेश्वर सुद्धा भरपूर आहा. तारखेश्वर आशिल्लो तेन्ना चीफ मिनिस्टर. ताका तारखेश्वर इतल्या खातीर म्हणटाले की तो प्रत्येक मुदत 15 दिसान, 1 म्हयन्यान, 2 म्हयन्यान, 3 म्हयन्यान, 6 म्हयन्यान. आता तेजे 6 म्हयने जाले, 3 वर्सांय गेली. अरे म्हज्या कितें मुख्यमंत्र्याक हांव म्हजो आमदार तो म्हणून हांव ताका विचारता. हांव म्हणटा कितें म्हणटा. Goa is a place of peace, except the wild animals, who probably also are, if they are Goans, they won't be that dangerous. Like to make speeches. As a defense minister, most of the time I have to keep quiet. Let the government take over the expenses, not the management. हे अशें म्हणून केन्ना जालां. अरे गव्हर्मेंट एक्सपेन्स उखलता जाल्यार मागीर त्या मॅनेजमेंटाक ओवरटेकूय करपाक सोदतात. शी तशें कशें जातलें, ओवरटेक करपाक ट्राय तरी करतात ती. शी तशें कशें तर बेश्टेच एक्सपेन्स तूं घेता आनी ओवरटेक करून घेता. तुमकां आतां GCAचें प्रकरण याद ना, हांव कितें बेश्टोच उलयता बंडला हांगा. जस्ट इमॅजीन. तुमी म्हणटा आमकांच नुस्तें परवडना, म्हारग जालां नुस्तें, आनी नुस्तेकारां कडेन आमकां गरिबांक आनी मिडल क्लासींतल्या लोकांक झगडून नुस्तें हाडचें, वाणपण करून नुस्तें हाडचें पडटा. नुस्तें हाडूंक वयता काय घेराक वयता तेंच कळना, पिशव्यो घेवन. आमकांच अशें कित्याक अशें तुमी म्हणटा आसतले, तशें ना म्हज्या मोगाळ विवरानो. आदलो मंत्री आनी आतांचो दाबोळेचो आमदार मोविन गुदिन्होक सुद्दां एक वांटो सुंगटां की तुम क्या जानोगे मोविन बाबू, एक वांटो सुंगटां हाडपाक ताका नाखी णव जाले सामकें. 500 रुपया वांटो सुंगटां कोण खावपाना. गोल्डन प्रॉन्स म्हणून गोल्डाच्या प्रायसान विकता काय कितें नुस्तें तूं. एका वाट्याक 35 ते 40 मोठी सुंगटां येवपाक जाय. बरें चल, तुजें नाका म्हाजें नाका. 400 रुपयान इसवण दिताय जाल्यार दी, टायम वेस्ट करनाका. पापलेट दी 600 रुपीज. 100रांक 4 बांगडे, चे इसवण दी तूं, फायनल प्रायस 400 रुपयान. श्रावणान सुद्दां नुस्तें म्हारग कहें गे तुमचें. लास्टाक मोविन इसवण घेनासतना, नुस्तें घेनासतना घरा गेलो. वाटेर ताणें मागीर अशें शेपूची भाजी घेतली आनी तो आतां खाली हात कसो वयतलो, शेपूची भाजी घेतली आनी गेलो तो. मोविन बाब कितें जालें, आमच्या भशेन तुवें सुद्दां नुस्तें घेनासतना घरा येयलो काय कितें. असो जाता मदीं मदीं. चड डिफिकल्टी नुस्तें घेवपाक. पळय डिफिकल्टी खूब आसा. कितें घेवं आनी कितें नाका अशें जाता न्हू सामकें नुस्त्याच्या मार्केटान वयतकूच. आनी तितून ती नुस्तेकारां सामकी कन्फ्यूज करून उडयता. बाबा हांगा बाबा, ए बाबा, ए बाबा हांगा पळय, ए बाबा. कितें खंयच तो चोवपाक कसो स्टार्ट ना. हे आमच्या भशेन करता मरे तूं. आमकां पळय इसवण घेवपाक ताकना, जायना, म्हारग बीन आसा जाल्यार आमी मागीर कितें करता जाणा, बरो फ्रेश नासल्यार तो इसवण, मार्केटान बी बुरशीं आसा. आतां पळय अशें म्हणटलो पळय, ना रे नुस्तें घेतलो हांव, केदें म्हारग जावं, मार्केट बुरशें. पळय मुद्दम पळय कितली घाण आहा भितर सरतना हे मार्केटान आनी तेय मार्केटान. कितें सांगलेलें हांवें तुमकां, कितें सांगलेलें हांवें तुमकां. म्हणटलें काय ना. पळय कित्याक जेन्ना द्राक्षां हाती कडेन मेळना तेन्ना द्राक्षां आंबट जाता म्हणटा पळय, तशें आमच्या वतीन जेन्ना नुस्तें आमकां घेवंक मेळना पळय तेन्ना आमी कितें म्हणटा, नुस्तें गोंयचें न्हू रे, कारवारचें बी सामकें पचके बांगडे बरें लागना तसलें रे. पळय शेवटी कितें आमी उलयतात तशें तो उलयतलो मोविनो, कित्याक शेवटी तो आमचोच प्रतिनिधी न्हू. जस्ट इमॅजीन. तर मित्रांनो,
म्हाका दिसता आयज भरपूर जाले पचक्यापणां आनी हें सगळें आतां करता पळय हांव तें आयज हांगाच थांबोवया. फुडल्या आयतारा परत मेळटा तुमकां 7:30 आनी 9:30 विसरो नाका पळोवपाक. जस्ट इमॅजीन ओनली ऑन प्रुडंट मिडिया. तोपर्यंत तुमचो मित्र म्हणटा तुमकां देव बरें करूं. बाय बाय. जस्ट इमॅजिन.